सांगला 1996 एक लायन ड्रॉ केली हायटाईड लायन म्हणून. ती हायटाईड लायन कोणे ड्रॉ केली ती आयज सांगपाची गरज आहा, कित्याक ह्या हायटाईड लायना खातीर भरपूर गडबड जाल्लो आहा स्टेट ऑफ गोवा. 1996 मागीर 2006 वा 2007 आनी एक लायन जाली एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन. ती आतां NCSMान जी लायन केल्या, they have done it technically, they have done it scientifically, and they have drawn the line perfectly correct. आणि आयज जी 96 ची लायन आहा ती सेपरेटूच आहा, 2006 ची लायन आहा ती आनीक सेपरेट आहा. म्हणजे खंयची लायन तुमी फॉलो करतले ते सांगपाची गरज आहा. म्हणजे आदी जी कोणाची हॉटेलां आहा तांकां इश्यूज जाल्ले आहा, प्रॉब्लेम जाल्लेले आहा हे लायनी खातीर. आणि देर आर वेरियस केसीस गोईंग ऑन इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ. यू नीड टू टेल अस हाऊ यू आर गोईंग टू help us in this. Speaker sir, revenue department कडे तुम्ही together रावत to declare certain villages which are developed densely as CRZ2 म्हणजे urban area declare करपाची गरज आहा. आणि हांव म्हणना हो तुजो subject, but it is under revenue, but it comes finally in benefit of CZMP जो वयतलो 2019. तेचेर आमच्यो जे आहा कलांगूट विलेज आहा, अंजुना विलेज आहा, थोडे पार्ट्स ऑफ मोर्जे मांद्रे आहा, म्हणजे हे डेन्सली डेव्हलप जाल्ले आहा. एज फार एज बीच रेस्टॉरंट्स आसूं, ट्रेडिशनल हाऊसेस आसूं, तेजे गेस्ट हाऊसेस आसूं, ह्यो जर तर फिट जाता इन द रेव्हेन्यू एज अर्बन एरिया जाल्यार तुमी ते अर्बन डिक्लेअर करप. देन यू इनकॉर्पोरेटेड इन युअर CRZ प्लॅन, डिक्लेअर दीस developed villages as urban and declare them as in the CZMP 2019. Speaker sir, various cases are being fought by locals in NGT, in High Court, before the GCZMA. Ye 2019 plan Bayer Yosor, will you keep these cases on hold or will you give them longer dates so that they will benefit out of this? Mujhe kya they are already there. See, there are various cases before GCZMA, various cases before NGT, various cases before High Court. Now people, our locals are appearing in the courts. But CZMP 19 yong na. Ata you cannot blame the general public for CZMP 19 delay. CZMP 19 will give benefit to our locals. Amche localank benefit meavtale. Will you consider to keep these cases on hold or give long dates so that 2019 येयले काय तितून आमचे लोकलांक बेनिफिट मेवतले. आय एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट दिस कोस्टल बेल्ट फ्रॉम काणकोण टू केरी, बट आय एम टॉकिंग अबाउट इन्क्लुडिंग द इंटिरियर्स, इन्क्लुडिंग आमचो कांबारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सी, इन्क्लुडिंग सो मेनी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी, इन्क्लुडिंग CM's कॉन्स्टिट्युएन्सी. ऑल दीस कॉन्स्टिट्युएन्सीज हॅव रिवर्स विच हॅज गॉट हायटाईड लायन. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिस्टरान हो सब्जेक्ट मिनिस्टर बाय हार्ट जाणा, पूण फायनली कोणे तरी वचोन हो दिल्लीक वचोंक जाय, वो गोंयान वचोंक रावंक जाय आनी हेचेर एक सिरियसनेस दाखोवपाची गरज आमी. शॉर्ट स्पीकर सर, आय विल टेक अप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टान उलोवपा सारकें खूब आहा. ते स्टार्ट 1 तारीख म्हणजे कितें आहा, लोक वयता थिंगा बसता, थोड्यांक बसोंकूय मेळना, उबे रावतानीच ना. जज इज नॉट देर. तुझे कोर्ट रूम्स उणे ना. जज इज नॉट देर. तुझे कोर्ट रूम्स उणे आहा, केसीस वाडलेले आहा, क्रायम वाडलेलो आहा. हांव ती सिस्टम हॅज टू बी ब्लेम्ड. स्पीकर सर, वाय आर वी डिलेईंग? 5 वर्सां 10 वर्सां जाली केसीस चालूच आहा, वेदर इट इज सिव्हिल केस ऑर क्रिमिनल केस. आयज जर तर मर्डर जालो जाल्यार तेजो निकाल येता 10 वर्सांनी, आनी तो कोण मारपी आहा तो मेलो आनी बाकीचे लोक आजुनूय कोर्टानूच वयता. म्हणजे जो कोणे मर्डर केला तो मनीस मेलो आनी केस चालूच आहा, अशें जाल्लें आहा. स्पीकर सर, चोरयो ज्यो जाल्ल्यो एक टायमार, डेकॉयटी जाल्ली, चोरयो जाल्यो, तेजे केशीच उबे जायना. स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन जे आहा ते फॉलो करपाची गरज आहा. हायकोर्टान गायडलायन दिल्ले आहा, सुप्रीम कोर्टान गायडलायन दिली, मिनिस्ट्री दिल्लीसून तुमकां परतून हें धाडीत आसता, म्हणजे सांगीत आसता ते की टायम बाउंड केसीस काबार करपाची गरज आहा. टायम बाउंड आधी सांगलेले, व्हडली भाशणां दिल्ली ह्याच सभागृहान सांगलेले की टायम बाउंड केसीस काबार जातले म्हणून. खंय आहा स्पीकर सर? पीपल आर कमिंग एट आवर डोर स्टेप एंड आस्किंग, बाबा 7 वर्सां जाली केशीक, आमच्या भाटाची केस आयजून पासून कांयच जावंक ना, आमकां एविडन्स बॉक्सानूच बसोवंक ना म्हणटा अजून. म्हणजे ती जाणटी जी येता न्ही म्हणटा आमी आतां कितले आनी वर्सां जगतली.
आमच्या भुरग्यांनी वचोन थिंगा कोर्टान रावपाचें काय म्हणटा म्हणजे टायम बाउंड तूं काबार कर न्हू केसी एपॉयंट कर जजीस तुजे टायम बाउंड तूं काबार कर न्हू केसी एपॉयंट कर जजीस तुजे सिव्हील जजीस ना म्हापसा तुजे कडेन क्रिमिनल जजीस ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना म्हापसा तुजे कडेन क्रिमिनल जजीस ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्टान म्हापसा जजीस ना डिलॅपिडेटेड कंडिशन म्हापसा हे आमचे सिव्हील कोर्ट जो आहा प्लस JMFC डिलॅपिडेटेड कंडिशन यू कम एंड सी वन डे एज अ लॉ मिनिस्टर प्लीज कम एंड विजीट दॅट दूख दिसता म्हाका ते कोर्टान केन्नाय वयता हांव थिंगा पळयता जाल्यार दूख दिसता लोक कशे उबे रावता भायर हँगींग अरावंड आवटसायड आतां नेवो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पणजे जाता तितून म्हाका दिसता मातशें रिलीफ मेवतलें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थिंगा गेले उपरांत बट स्टील म्हापसा JMFC आनी सिव्हील कोर्टाक म्हाका दिसता इनजस्टीस थिंगा टॉयलेट सारको ना तुजो कांय ना थिंगा पार्किंग ना नथींग इज देर यू प्लीज टेल PWD टू डू सम रिपेर्स ओवर देर टू पुट दॅट बिल्डींग इन ऑर्डर मातसो पेंट मार तेका स्पीकर सर हांवें आतांच सांगलां APP ची शॉर्टेज आहा आतां ते दोतोर म्हणटालो की APP सुबेज आहा पूण हांव सांगता APP शॉर्टेज आहा बट स्टील प्लीज सी दॅट दे आर अपॉयंटेड जे जजीस आसूं APP आसूं जज जायत जज सारके शॉर्टेज आहा स्पीकर सर तेजे उपरांत हांव लॉ घेताना पयले सब्जेक्ट हांव घेता म्हापसा सब रेजिस्ट्राराचेर उलोवंक सोदता हांव वेट इज सब रेजिस्ट्रार बार्देस और एनी अदर सब रेजिस्ट्रार स्पीकर सर आमचे डीड्स जे आहले डीड्स वेदर इट इज सेल डीड वेदर इट इज सक्सेशन डीड और एनी अदर डीड गिफ्ट डीड आसूं कितें आसूं 1965 उलयता हांव 1965 till 2008 our government has failed to secure them secure म्हणजे कितें सेक्युअर म्हणजे सारकें दवरप ते डिजिटलायज करप प्रायम मिनिस्टर उलयता डिजिटल इंडिया म्हणून अरे ते स्कॅन करून ते CR फॉर्म 1 and 14 ऑनलायन तशें आसपाक जाय आसलें ते कांय ना आतां तूं तरी येयला नेवो मंत्री तूं लॉ मिनिस्टर हे म्हाका दिसता लोकांचे वस्तू ह्यो यू आर द कस्टोडियन स्पीकर सर मिनिस्टर एंड तेजो ऑफ ऑल दीस डॉक्युमेंट्स वेदर इट इज गिफ्ट डीड सेल डीड सक्सेशन डीड रायट फ्रॉम 1965 till 2000 पासून आहा ते 2000